कर म्हणून सर एक ॲप्लिकेशन करून दिला पंचायतीचे भेटून बी कायदेशीर काम करला आमचा विश्वासान घेऊन असताना ते त्वरित बंद करतो. गाडी स्टार्टच जायना. आई नाव कितें गे तुझें? माझं नाव गीता. ही बोकडां खंय व्हेल्ल्यात चोरोंक? बोकडा सकयल येल्ली गावात. सरकारान तुमका कितलोसो जागो दिला मगे एअरपोर्टाच्या सायटीन खंय चोरोवपाक? थंय काय चारो सोय करूंक ना? बाबा जागो थंयसर सरकारान काय दिला आमका? काय आमका दिवंक पटयली ना? शाप. अरे आणि तुमची घरा आमची घरात ते पडतं. हा सामकी होय होय आमचं पडला असं बंद याच आता दाखवूंक मेळटले पडला ते. देख पडले ते पत्रे हे जातात ते बोकडाक मांगर दिला तो हे जाता. किती झाले तुमच्या घरांचे? ते हे पडला ते पळयलं हय ते मांगराचे तसेच ते लोक चल आई. आमची घरं पडल्यात. सरकाराकडे तुम्ही सांगून आसल्यात की रिपेअर करून दिया म्हणून. रिपेअर करून दिया म्हणून सांगला आम्ही म्हटलं कोणी हे करूकच ना आमची जागत करूंक ना. परत ते पत्रे घालून दिता म्हणून सांगले वर ते दिना. तुमका मोठा मोपा पठाराचेर तुमची व्हडली घरां असली मगे थंय आणि भरपूर जागा असली. तितकी जागा दिली तुमका? ना 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 ही काऊन तळपेची दिली ती माती सुद्धा मारून दिनात आमका. यात फुलाचं झाड जायना. आणि तुमची बोकडां मागीर खंय चरतात? बोकडा आमच्या आता खंय गाव नेकतळे खंय खुर्ची पडटा. तुमका जागा दवरल्या थंय काय ना चारो चढत जायना? ती येदीशी जागा इतकीशी जागा तेतून बोकडा रावची ना. तुमका हयसर कितकी जागा दिली सरकारान? ही आता घरा ही इतकीच जागा आमची आता माका घर आणि व्हडले तुमका वाडयतलो जाल्यार वाडोवंक मेळना. ना 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 हे इतक्या जाग्यान कशें वाडयतलो? 800 मीटर दिला तुमका प्रत्येकाक? 800 मीटर दिल्या प्रत्येका. थंय कितली असली तुमची थंय जागा? आमची खूप असली. भरपूर असली. होय भरपूर असले आमचे कवाते असले माड असले. ते माड असले त्या माडांचं आमका काय देऊंक ना. काय आमचे देऊ ना? लागतं कायच देऊंक ना. इतके आमचे लागले वर्षाक आमका नाल युक्त खाऊंक नाका असलो. माझे नाव ज्ञानेश्वर वरग. आम्ही पहिली मोपा पठारार असली तेन्ना जरी नावार नसली तरी ते व्हडलो पठार असलो आणि ती जागा सगळी आमकां जाय तशी यूज करपाक मेळटाली. पण आता हांगा येयल्या उपरांत मर्यादीत जागा आसा आणि ती 800 स्क्वेअर मिटरूच मेळटा आणि ह्या 800 स्क्वेअर मिटरान बोकडा धोरा बी सगळे जे आसा ते व्यवसाय लोकांक करपाक मेळना आणि ते व्यवसाय जायना. त्याच्या खातीर आता ऑलमोस्ट सगळे व्यवसायूय हांगासरले काबार जाल्ले आसा आणि जे ग्रेजिंग लँड हांगा दिला ती लँडूय लिमिटेड आसा आणि ती मातशी रान कशी आसा आणि तातूंत त्या रानान बोकडा धोरा किंवा चोरो शेकना आणि ती ओपन जागा नसल्या कारणान जे खरे व्यवसायाचे जे बिझनस असले ते सगळे व्यवसाय सोंपलेले आहात आणि धनगर समाजाचेर फक्त एक नोकरी खंय तरी वयतलो तेन्नाच कितें तरी 4 पयशे जोडटलो अशी परिस्थिती येयल्ली आसा. माझे नाव बया वराक. आमचे हांगासर रिहॅबिलिटेशन केल्लें 2018 3 वर्सां जाली. आमी वारंवार आनी सातत्यान सरकाराच्या पांया पडत आसा, रिक्वेस्ट करीत आसा, सगळें सांगत आसा, सरकाराक हे करीत आसा, पूण सरकाराक अजिबात कसलीच जाग येयना. आमी डायरेक्टर ऑफ सिव्हिल एविएशन डॉक्टर सुरेश शानबागा कडेन पर्सनली रिक्वेस्ट केली, लेटरां बरोवन रिक्वेस्ट केली. फक्त कानार केश्टे ओडून आमचे आयकून घेवन उगी आसा आणि वयल्यान सरळ सरळ आमकां धमकी अशें सांगता की तुमी चड जर बोवाळ केलो जाल्यार तुमची घराय आसा ती आपल्या नांवार आसा अजून ती मोडून उडयतलो आणि तुमकां बेघर करतलो. असले धमकी आमकां दादागिरी. आमच्या भुरग्यांक कामाक आसा तांकां धमकी. तुमी जर कितेंय केलें तुमकां कामाचें काडून उडयतलो. आयज पर्यंत खंय तरी आमकां धमक्यो दिवन अत्याचार करून टॉर्चर करून आमचो आवाज दाबण्याचो प्रयत्न केला. पूण हेच्या फुडें आतां आमची मोपा विमातळ पंचकृषी पीडित जनसंघटना स्थापन जाली. आमी आमचो आवाज आतां दाबून दवरचे ना आणि त्या संघटनेचो आधार घेवन आमी जी कायदेशीर प्रक्रिया आसा ती करतले आणि जी लोकांचे एकवटीन हे करपाचें आसा तें करतले, सगळ्या वटेन करतले. आणि आतां आमी आमचो आवाज खंय तरी दाबून दवरपाक दिवचे ना. आवाजाक आमच्या एक वाचा फुटलेली आसा आणि आमी सगळ्या लोकांच्या बरोबर रावन आमी कितें आहा तें तांकां आतां आमचें कितें हें आहा तें आमी हें करून घेतले आमचें.